नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चिंबला भाजप आनी आप पक्षां मदीं चल्ला घेर. म्हाजे घर येवजणेक विरोध करपी पक्षाक मुख्यमंत्र्यान धरले धारेर, जाल्यार आडफळेच्या घडणुकेचेर आपाचो मुखेली केजरीवालान काडलो भाजपाचेर फोग. हरमल वर्सावाड्याचेर घडलो जीवघेणो अपघात. रस्त्यार चलतना टेम्पोन धडक दिल्ल्यान 78 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक आयलें मरण. टेम्पो चालकान काडली थंयच्यान पळ. शेनवारा सांजेर अगरवाड्याचेर एका हार्डवेअर आस्थापनात लागलो उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धा मारून हो उजो हाडलो नियंत्रणात. जिवीतहानी टळ्ळी. गोंयांत मसुदो वळेरेंतल्यान वगळ्यात 1,78,000 मतदारांची नांवां. आतां मेरेन 10.84 मतदारांचे एम्युनरेशन जाला फॉर्म एकठांय. वेंचणूक अधिकाऱ्याची म्हायती. उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून गांवठी कंदमुळाच्या पिकावळीचेर जाला परिणाम. डिसेंबर म्हयनो लागलो तरी फावो ते प्रमाण कंदमुळां उपलब्ध नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांची खंत. धोंडीराम पवारान फाटले 50 वर्सां सावन सांबाळा आपल्या पुर्वजांचे कलात्मक दायज. फातरांपासून वस्तू तयार करून धोंडीरामाचो चलता घराबो. मात आधुनिकीकरणाक लागून धोंडूच्या वेवसायाचेर जाला परिणाम. आनी आतां खबरो विस्तारांत. शेनवारा हरमल वरच्या वाड्याचेर जीवघेणो अपघात जालो. रस्त्याक रिक्षान चलत वता आसतना 78 वर्साच्या गोविंद नरसे ह्या जाण्टेल्याक टेम्पोन धडक दिली आनी थंयच्यान पळ काडली. हातूंत ताका जाग्यारूच मरण आयलें. मांद्रे पुलिसांन ह्या घडणुकेचो तपास केला. राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा. शेनवारा हरमल वर्सा वाड्यार जीवघेणो अपघात घडलो. 78 वर्साचो गोविंद नरसे बांबू घेवन आपल्या घरा रस्त्या कुशीच्यान चलत वतालो. त्याच वेळार फाटल्यांतल्यान वेगान येवपी टेम्पोन गोविंदाक नेटान धपको दिलो. हो टेम्पो हरमलच्यान पेडण्यां वतालो. अपघात घडटाच टेम्पोच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतला. पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 1,78,000 मतदारांची नांवां मसुदो वळेरेंतल्यान वगळ्यात. आतां मेरेन 10.84 मतदारांचो एन्युमरेशन फॉर्म एकठांय केल्यात. 1.82 मतदारांचे मॅपिंग प्रलंबीत आसा, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हाणें दिली. In order to bring transparency in the entire system, on 10th, all the booth level officers had a meeting with the booth level agents at the polling station or any other convenient place, and the list of ASDD voters part wise, which is like booth wise, it was shared also with the BLAs. So the purpose of that meeting was that because it was done one day prior to the finalization of the enumeration phase, so that if there is any anomaly in the ASDD list, like somebody's name has wrongly come in that list, though that elector is there in that part, then they can be pointed out, and because there was a rollback option available with us till 11th midnight, we can correct that anomaly. So that's why the meeting was done, and the minutes of the meeting, the photograph of the meeting, and the list of ASDD voters, it was shared on the DO website also, and the link is also available on CO website. So the entire thing was done in a very, very transparent manner with the involvement of the political parties and their grassroots workers, which are DLAs, so that there is absolutely like no grievance later. शेनवारा मालीम जेटीलागसर अपघात घडलो. ह्या अपघातात एकल्या दादल्याक बसीपना चिरडून मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मनशाची वळख पटूंक ना, मात्र पुलिसांनी आपलो फुडलो तपास चालू दवरला.
चिंबला 20 कलमी आणि हाऊसिंग बोर्डाची घरां काँग्रेसीन मोडपाक घेतिल्ली, पूण भाजप सरकारान म्हजें घर ह्या येवजणे खाला घरां नांवार करपाक सुरवात केलेली आसा. 2027 पयलीं चिंबलांतली सगळीं घरां नांवार जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजप उमेदवारांक वेंचून दियात अशें जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारा निमतान इंदिरानगर चिंबल सभेत संबोधीत करता आसतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. तुमचे हांगासर मॅक्झिमम ह्या घराची आहा पळय न्ही 20 पॉयंट प्रोग्राम आनी दुसरी हावसिंग बोर्ड ताणे मामीची याद करून दिली. मामी विक्टोरिया फर्नांडीस जेन्ना तुमची घरां मोडपाक आयिल्ली तेन्ना सरकार कोणाचें आसलें? कोणाचें आसलें? घरां मोडूंक कोण येयल्लो? कोण येयल्लो? काँग्रेस. बरोबर आहा. ती मामी जर नासली जाल्यार तुमची घरां मोडटली आसली. ओके, मामीन तेन्ना आडयली म्हणून तुम्ही बाब रुडाल्फाक आमदार केलो. आता रुडाल्फ कोणा बरोबर आसा? कोणाकडा? आता तुम्ही मतां कोणाक मारतले? कित्याक मतां मारतले सांग? म्हजें घर म्हज्या नांवार करपा खातीर. कित्याक मतां मारतले? म्हजें घर म्हज्या नांवार करपा खातीर. हांव चड भाशण करचो ना. इलेक्शन 2027 येवच्या पयलीं तुमची घरां कायदेशीर तुमच्या नांवार करून दिवपाचो आनी हो पूर्ण परिसर क्लीन आनी नीट करून दिवपाचो. सरपंचाकूय सांगता हांव, खंयसरूच म्हाका खंयसर एकदम नितळ आनी निव्वळ करपाक आमी सगळे क्लीन करपा खातीर घेतला. पुराय वाट, रस्ते, गटर, टॉयलेट सगळे 6 म्हयन्याच्या भितर फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं म्हाका पूर्ण चिंबल गांव हो स्वच्छ आनी सुंदर जाल्लो जाय ते करपा खातीर आमचे जिल्हा पंचायतीच्या निवडून हाडात. गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसा, तरी लेगीत सत्रेच्या सोनार, तार, सावर्डे आनी हेर वाठारांत म्हादय न्हंयच्या पात्रात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंधितान ह्या प्रकरणात कारवाय करीत सुमार 5 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. राज्यात बेकायदेशीर रेती काडपाच्या कामाक बंदी आसून सुद्धा सत्तरीन म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान बेकायदेशीर रेती काडपाचें काम हे सुरूच आसा आनी हाजेर कोणाचोच ताबो ना. ह्या प्रकरणाची जेन्ना बातमी गोमंतकान आयली तेन्ना खंय तरी जी सरकारी यंत्रणा आसा ही जागी जाल्ली आसा आनी WRE डिपार्टमेंटान जेन्ना गोमंतकाची बातमी पयली तेन्ना तेंच्यांनी सरकारी यंत्रणा तेतून वाळपे पोलीस मामलेदार ऑफिस तशेंच उपजिल्हाधिकारी कार्यालय हांकां कळीत केल्लेलें आसा आनी पत्र व्यवहार केल्लो आसा की ही जी रेती काडटात तेजेर खंय तरी कारवाई जावपाची. आनी तितून वाळपे पोलिसांनी जेन्ना म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान जेन्ना छापो घातलो तेन्ना तेंच्यांनी कुडशे सत्तरी हांगासर रेती काडटाना कांय जाणां रंगी हात धरलेले आसा. तितून 5 जाणांचो समावेश आसा आनी हातून एकटो स्थानीक आसा आनी 4 जाणां कामगार आसा. हेजेर सद्या वाळपे पोलिसांत गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो सुरू आसा. आमकां खबर आसतली की म्हादय न्हंय ही आमची सत्तरीची जिवनदायिनी आसा आनी जेन्ना बेकायदेशीर रेती काडटा तेन्ना जे आमची जैवीक विविधता आसा, पर्यावरण आसा हेजेर धोका निर्माण जाता. आनी अशें आसतना सुद्दां जे रेती काडपाचें काम आसा हे बेकायदेशीरपणे खुले आम सुरूच आसता आनी तेजेर कोणाचोच नियंत्रण नासता. आमकां खबर आसतली की खुबश्या फावटी सत्तरीन जेन्ना पावसान पूर येता तेन्ना ही म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान तेजो खूब परिणाम जाता आनी जी न्हंयच्या सायडीक जी आमची जैवीक विविधता आसा ही सद्या नश्ट जायत गेल्ली आसा आनी हेजो पर्यावरणाचेर खूब मोठो परिणाम जाता. आयज जेन्ना पत्रकार गेले तेन्ना पत्रकारान ही जेन्ना बातमी काडली तेन्नाच खंय तरी यंत्रणा आसा ही जागी जावन सद्या तेंच्यांनी ही कारवाई केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. अडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब उजो प्रकरणा उपरांत नेम मोडपी क्लबा आड गोंय सरकारान व्हड मोहीम चालू केल्या. हातूंत वागातोरांतले कॅफे CO2 आनी गोंया अशे 2 नामनेचे नायट क्लब सील केल्यात. शेनवारा 13 डिसेंबराक वागातोरांतल्या ओझरान डोंगुल्लेचेर आशिल्ल्या कॅफे CO2 ह्या क्लबाचेर कारवाय केली. क्लबा कडेन उजो पालोवपा खातीर संबंदीत ना हरकत दाखलो आनी बांदकामाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी कबीर शिरगांवकर हांच्या फुडारपणा खाला संयुक्त अंमलबजावणी समितीन ही कारवाय केली.
शुक्रारा सांजे वेळार वेर्णाच्या एका स्क्रॅप यार्डात भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचो वेव्हार उक्ताडार आयिल्लो. जोसेफाच्या फॅमिलीन स्क्रॅप यार्ड धंद्या कडेन कसलोच आर्थीक वेव्हार नाशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच फाटलीं 3 वर्सां जालीं थळावे ह्या स्क्रॅप यार्डाक विरोध करतात अशेंय मुखार आयिल्ले. हो स्क्रॅप यार्ड जाता तितले बेगीन मातये भरवण करचो असो उलो लेगीत आतां थळाव्यांनी मारला. शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागिल्लो. त्या उपरांत वाठारात कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद उडयतले असो इशारो आमदार आंतोन वास हाणें दिल्लो. वेर्णाचो स्क्रॅप यार्ड कितलींशींच वर्सां जालीं थळाव्यांक सतायता. ह्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान सोडपी कॅमिकलाक लागून थळाव्यांनी शेतां कोसोवपाक लेगीत सोडली खंय. जोसेफाच्या फामिलीन तर स्क्रॅप यार्ड मालका कडेन खंयच्याय अर्थीक वेव्हाराचो आस्पावय न्हयकारलो. तशेंच फाटल्या 3 वर्सां सावन स्क्रॅप यार्डाक विरोध करत आशिल्ल्याचेंय सांगलें. ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या धनयान फकत आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर जोसेफाचो वापर केल्लो असोय दावो करत हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड मोडून बेगोबेग जमीन निवळ करची अशी मागणी तांच्यांनी केली. हम तो इधर कल नहीं था, हमारे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग है, 10 लोग गवाही है, उन्हीं का आदमी हम लोग के साथ में था. और मतलब ये लोग इधर इतना कचरा पट्टी करके खुद लगा के बाद में हमारे ऊपर डाला है बोल के वो जगह बगा पुलिस को उठा के लेके गया. पुलिस 5 लोग का अड्डा होने के बाद में पुलिस हमको कैसे उठा के लेके गया है? 5 लोग को अरेस्ट करना मांगता है ना. लागल्या जायती वर्सां जाली हांवें जायती तेंचेर कंप्लेनां घातली. आनीक शरीफ हसेन आनी ते आपूण हो जाग्याचो आपूण ओनर म्हणटा. जेन्ना हांव तेका सांगता ते हो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण कंप्लेन घालता, तो म्हणटा तूं कसलो हिंगा रायट ना म्हणून. हांव ते जो स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगा सकयल आमी शेत रोयताय. सो आनी आमी एक सायडीन आमी हिंगा रावताय, आमची हिंगा घर आसा. आनीक शरीफ हसेन जो म्हणटा तो आमकां इतले त्रास हिंग करपाक लागलो की तुमकां हिंग येवपाक कसलो रायट ना म्हणून, तूं हिंग येवपाक कोण काय म्हणून अशें करून तो आमकां जायते तो आमकां त्रास करपाक लागलो भरपूर. सो आनीक तो हिंगा सगळें इल्लीगल तो करपाक लागलो. डेमोलेशन तांकां काडलोलें आनी डेमोलेशन येयलोलें ऑन सप्टेंबर 5 डेमोलेशन येयलोलें ते कित्या 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून बंद जालें. पूण आमचे पंचायतीन तें घातलां डेमोलेशन करपाक लागून आनी ती पंचायत आखो डिपार्टमेंट भरपूर ते फॉलोअप करताय ते सगळो प्रोसेस करपा लागून. आनीक हो शरीफ पासून आमकां सारके त्रास करपा लागलो. शेतान तेगेले सगळे कॅमिकल येवपा लागले आनीक ते आमचे सगळे शेत रोयलोले पिड्यार जावपा लागले. ते स्क्रॅप बंद कर म्हळ्यार तो आयकना जालो. आनीक तो तुमी विचारपाक कोण काय म्हण आमकां अशें करून धुपकी दिवपा लागलो. हे भाशेन तो आमकां उलोवपाक लागलो. आनीक तो सगळे कोंबडे उकडे आमच्या शेतात तोरयो बिरे तांब गायलोले ते सगळे ते कुकडां बीन घालून तो खावोवपा लागलो. आमकां जात भरपूर लुकसाण येवपा लागलें. आनी आमची सगळे गांवची लोकां बीन जायते त्रास केले ते शेतां. आमची गांवची लोकांनी ह्या वर्सा शेतां बी तेगे कॅमिकल येवन पिडार जात म्हणून आमची गांवची लोकांनी शेतां बी सगळीं पाड गायली. ह्या वर्सा रोयलो नाय. 20 जाणांनी सुमार शेत पाड दवरलें. हे भाशेन तो आमकां करपा लागलो. हिंगा नाका कांयच हे काडपाचें. हे आमच्या गांवची शेतकारांक बी सगळे त्रास जाताय, म्हाकाय बी त्रास जाताय. हे आमची गांवची लोकांक त्रास जालोले आमकां नाकाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काकरा वाठारात उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो. पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून थळावे मागणी करताले. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंदीत खात्यान ह्या प्रश्नाची दखल घेत उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. देखून थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले. आता बरें येता आनी सारकें करून गेल्ल्या उदक म्हणटा तें आमकां भरून बी उरता बरें पडटा. ओके. कितले दीस म्हणजे कितले म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? कितले 5 वर्स उदकूच नासलें हांगा बाय. उदकूच नासलें हांगा. उदका लागून बसयले आमी बाय ती बाय लोक सारवार बायचें उदक आमी खूब काडलें. आमी मागीर रिपोर्ट केल्या उपरांत रिपोर्ट केल्यार आतां बायचो आमी पासून मोटोर काडलो हांगा. आतां हें केलेल्याक आमकां उदक आतां बरें येता. 8 8:30 येता उदक अशें बरें येता. बरें प्रेशर बरो येता उदकाचो. कितली म्हणजे म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? 8 म्हयने आमी खूब त्रास काडले. उदक सोडिल्लें बायचें उदक यूज करता ते फक्त रावपी उदकूच पडटा. खावपाक कांय मेळना. खावपाक आमकां भायलें हाडचें पडटालें वचून. आतां बरें प्रॉब्लम कांय ना. फाटीं आमच्या गांवांत उदक येना म्हणून एक गोमंतक टीव्हीन घरान थोड्या घरांत भरून न्यूज केलेलो.
आनी तेज्या उपरांत रोखडेच 5-6 दिसांनी उदक बरें येयलें. ताका लागून हांव गोमंतक टीव्ही देव बरें करूं म्हणटा आनी जे आमचे रिपोर्टर बाय वर्सा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा ते टायम काणून आपलो येयलो रातच्या टायमार आनी तेणी एक स्टोरी केली. ह्या गांवचो प्रॉब्लेम लोकां मदें हाडलो आनी आयज ह्या लोकांक जो प्रॉब्लेम उदकाचो हो सॉल्व जालो. ताका लागून आमचो तो आहा. शेनवारा सांजे वेळा आगरवाडो वाठारांत मंदार पोके हांच्या हार्डवेअर आस्थापनांत उजो लागलो. दुकानांतल्यान अस्कीत धुंवर आयिल्ल्यान कुशीकच्या शॉप धनियान मंदारा कडेन रोखडोच संपर्क साधलो. पोके हाणें रोखडोच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारीत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. ताका लागून व्हड आपत्ती टळ्ळी. रातच्या शेनवारा एकाच दिसा 6 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. खांडोळाच्या सरकारी महाविद्यालया लागसारच्या तणाक उजो लागलो. खोर्ले म्हापसा हांच्या प्रभू इमारती लागसारच्या सुक्या तणाक सांजवेळार उजो लागलो. बेतकी वाठारात सांजवेळार सुक्या कोयराक उजो लागलो. सुर्ला वाठारांतल्या सरकारी शाळे लागसार सुक्या तणाक उजो लागलो. तशेंच शिरसय कोमुनिदाद हॉला लागसारच्या तणाक उजो लागलो. बांबोळीच्या अन्न आनी वखदां प्रशासन इमारती लागसारच्या सुक्या तणाक सकाळी उजो पेटलो. मजगती आगरवाड्याच्या लक्ष्मी ट्रेडर्स वा मंदार पोके हांच्या हार्डवेअर दुकानात शेनवारा सांजवेळार उजो लागलो. वेळार उजो नियंत्रणात हाडून ल्हान लुकसाणाचेर निभावले. मंदार पोके दुकान बंद करून भायर सरिल्लो. पूण ताच्या शेजाऱ्याक आशिल्ल्या दुकान धनियाक मंदाराच्या दुकानांतल्यान धुंवर येता हें लक्षात आयलें आनी ताणें रोखडेच मंदार पोके कडेन संपर्क साधलो आनी ताका म्हायती दिली. पोकेन रोखडेच पेडणे उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत उजो नियंत्रणात हाडून ही व्हड आपत्ती टाळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत चडशा कलाकारांनी आजून मेरेन आपले दायज सांबाळून दवरला. धोंडीराम पवार हो फातरांपासून वस्तू तयार करपी एक बरो कारागीर. कितलींशींच वर्सां जालीं ताणें आपली ही जीण आपल्या कामा खातीर ओंपला. ताणें आजून मेरेन आपले दायज सांबाळून दवरपाचो यत्न केला. पळयात. गोंयांत चडशे आदले लोक मातये पासून तयार केल्ल्या वस्तूंनीच आपले जेवण रांदताले. तशेंच रगड्यार फातरी रुचीक हुमणाचे वांटण लेगीत करताले. हातूंत हुमणूय रुचीक जाताले आनी लोकांक कसली दुयेंसाय जायनाशिल्ली. पूण काळा प्रमाणे सगळेच बदलत गेले. आतां रगड्याची जागा मिक्सरान घेतली. दाती तर फकत गांवगिऱ्या वाठारांनीच लग्ना वेळार पळोवपाक मेळटा. शहरांत तर ह्या वस्तूंची फकत नांवां उरल्यात आनी खंयचे कडेन कांय ना. धोंडीराम पवार फाटली 50 वर्सां जाली मडगांवच्या पोरण्या बाजारा कडेन पारंपारीक रगडे, फातरी, दाती तशेंच हेर वस्तू तयार करतात. ताका हे काम ताच्या बापायन शिकयल्लें. आतां ताच्या पावलार पावल ताचो चलो दवरून हो वेवसाय चालूच दवरपाचो यत्न करता. आधुनीकरण जाल्ल्यान ताच्या हे वेवसायाचेर बरोच धपको बसला खरो. पूण धोंडीरामान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजाच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणीकपणान सांबाळ केला. पळयात धोंडीराम पवाराचो प्रवास दाखयता गोमंतक टीव्हीचो कॅमेरो. करून 50 वर्ष जाले. तेव्हा आमचे बापूय आसलेले. तेन्नाच्यान आमचो एक धंदो हेच आमचे दुसरे काय ना. आतां कमी व्यापार जाता ना. पयले भशेन जायना ते ल्हान मातशे वयता. 1-2-3 वयता वयता इतले सगळे तितले जायना इतले. आणि हातून आता लोक तुमगे डिमांड कसो आसलो? डिमांड म्हणल्यार कमीच ना डिमांड. आतां मिचेर येयल्या ना लायटीचे येयल्या तेज्यात चड वाडटा ना लोक. हेजेर कमी आता आतां पयलींचें ट्रेडिशन तुगे चालू दवरपा खातीर तूं कितें म्हूण करता आनी अशें? आतां हेच धंदो ना आमचे दुसरो कांय धंदो येना. हेजेवरच आमचें पोट ना. बारीक बारीक अशें काम करत वयता. हेजेर एक्सरसायजूय जाताली ना? एक्सर जाता तेजे. बरे वाटपाक म्हणल्यार घट आसता माणूस ना. पयले खंय आसलेले लोक आतांचे लोकय वाटता. पयले लोक बरे आसलेले म्हणून त्यांनी आसलेले ना. अशें आसा वाटून खाऊन लोक भरपूर बरे आसलेले जेवण. पयलीं बापूय करतालो आतां तूं चेडो करता? चेडो करता. मागीर आमगेले चेडो एकलो आसलेच काम करता. दुसरें करना तो. ही परंपरा तुमगेली? हय परंपरा. आजो पंजासून आमचे हेच पयले जाती बिक्री करत आसतात. आता रगडे गोंयान फातरी इतले त्याचे पण पहिले काम पहिले असतं. खंयच्यातल्यान हाडटा हे फातर? लिपानी आमचे तेंचे जोर लिपानी कर्नाटून हाडटा. हिंगा फातर मेळना.
आनी कितें कितें करता तूं आमी हेच कितें कितें हे रगडे फातरी जाती इतले तांची बी मारपाक वयता. ताकी आमी वचना मारपाक. ते बायला लोक पहिले मारताले, आता कोण मारना न्हू. तुम्ही हाडून दिल्या मारता. हाडून दिले तर मारता. कितले घेता तुम्ही तांची मार? ते घेता 400 देता, 500 देता, 600 देता. रगड्याचो कॉस्ट कितलो? हा म्हणजे पैसे कितले? आता वयता ते 2000 3000 त्याच्या वयर वयता ना ते. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हाणें आधुनीक गोंयची बुनियाद घातली. ताणें सुरू केल्ली उदरगतीची कामां आमच्या कार्यकाळांत पुराय जाली. ही अभिमानाची गजाल जावन आसा. मुळाव्या साधन सुविधांच्या नजरेन गोंय आतां उंचेल्या पांवड्यार पावला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केलें. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या 17व्या जयंती निमतान मुख्यमंत्र्यान पर्रीकाराक आर्गां ओंपलीं. उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकार हांची जयंती आनी सरकाराच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ नायक, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बदनामू नायक, तांचे सुपुत्र उत्तम अभिजात आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे बाकीचे हांगासर हजर आसात. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आज मनोहरभाईक याद करता. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे वरिश्ठ नेते ज्यांच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या कार्यकाळात विविध स्किमी, विविध योजना गोंया खातीर तेंच्यांनी सुरू केल्यो. आयजूय लोक तेंच्या विविध कामां खातीर तांची याद करता. मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्या बाबतींत तेंच्यांनी केल्ली कामाची सुरवात ही लोक आज याद करता. म्हाका खोस भोगता. तांच्या उपरांत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तांची पुराय आशिल्ली सगळीं कामां हांव पुराय करपाक शकलो. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत गोंय एक खूब उंचेल्या पांवड्याचेर व्हरपाक शकलो. तांच्या आशिर्वादांत आनी तेंच्यांनी सुरू केल्ली सगळीं कामां आज पुराय केली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी तमाम गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता. 10व्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची शुक्रार सावन सुरवात जाली. सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची सुरवात 2 म्हत्वाच्या आर्ट प्रोजेक्टा वरवीं जाली. पळयात सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची कांय खिणचित्रां. 10व्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 2025चे शुक्रारा 12 तारखेच्यान सुरवात जाली. सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची सुरवात 2 म्हत्वाच्या आर्ट प्रोजेक्टा वरवीं जाली. शुक्रारा सांजे 4 वरांचेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ओल्ड गोवा हांगासर बार्ज ह्या आर्ट प्रोजेक्टाचे उक्तावण जालें. जाल्यार सांजे 6 वरांचेर ताळगांव नागाळे हिल्स हांगासर क्ले प्ले हो संगीत सुवाळो जाल्लो. सेरेंडिपिटी संस्थापक सुनीलकांत मुंजल, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची संचालक स्मृती राजघरिया आनी पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्यांनी दिवली पेटोवन सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचे उक्तावण केलें. उपरांत माचयेर गोंयचो पारंपारीक शिगमो नाच आनी घुमट वाद्याच्या तालार सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची क्ले प्ले ह्या संगीत सुवाळ्याक सुरवात जाली. राज्य तशेंच आंतरराष्ट्रीय कला मोग्यांनी नागाळे हिल्स हांगासर सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचो आस्वाद घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर. गोंयांतल्या संरक्षण विभागाच्या सुमार 5.11 एकर जमिनीचेर अतिक्रमण केला. जाल्यार 9.47 एकर जमीन कायदेशीर वादात सापडल्या. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हाणें लोकसभेत दिल्ल्या म्हायती वयल्यान ही बाब उक्ताडार आयली. देशभरात संरक्षण विभागाची सुमार 18 लाख एकर जमीन आसा. तातूंतल्या 11,152 एकर जमनीचेर अतिक्रमण जाला. गोंयांतूय 5 एकर जमनीचेर अतिक्रमण जाल्ल्याचें कळटा. तेच प्रमाण हेर वेगवेगळ्या राज्यांतली सुमार 8,113 एकर जमनीचो न्यायालयात खटलो चालू आसा. 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या संरक्षण मंत्रालयाक 70.22 लाख चौखण मीटर जमीन हस्तांतरीत केल्ली अशी माहिती राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी लोकसभेत दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कारापूर सरवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर कोयराचे प्रश्न जे आसा ते दिसान दीस वाडत आसा. सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचून हांगासर चक्क सर्व्हिस रोड गायब जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा.
कारापूर सरवण पंचायत वाठारान रस्त्या कशी कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच आसा. कोयराच्या प्रश्नाची आळबंद हाडपा खातीर वेगवेगळी उपाय योजना करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारात येवपी वाठादेव वाठारान बायपासा कुशीक सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचो प्रकार घडत आसा. हो कोयर कुसून सध्या वाठारात घाणी पातळ्या. दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. कोयर उडयताल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी लोकां कडल्यान जाता. सकाळी फुडें पळयत जाल्यार हांगा भुरगे हांगाच्यान स्कॉलाक वयता सकाळचे आनी सर्वीस रोड म्हाका काय दिसना. आनी हांगा इतके गार्बेज आहा, इतको वास मारता हांगा उबो रावपाक मेळना. आनी हांगा जो पास आवट जाता पळय हांगा हो मेन रोड खुर्चेले तो बिचोली आनी रोडार पळयत इतके घाण मारता. आमी 2 दीस पयलीं हांगा सांगलेलें की अशें करा म्हणून. आनी एक पंचायत लेवलाचे म्हयन्याक 100 रुपया घेता ते आनी गार्बेज अजून कलेक्शन जायना. गार्बेज कित्याक कलेक्शन करिना खबर ना. आतां लोक हाडून हांगा प्रत्येक फावटी हांगा उडयता. आतां कोण उडयता कितें जाता आमी आयडेंटिफाय करूंक शकना. फक्त आमचे रिक्वेस्ट आहा पंचायती कडेन कितें आहा तें बेगींतल्या बेगीन क्लियर करपाचें. आनी दुसरी हांगा कॅमेऱ्याची गरज आहा. हांगा कोण उडयता तें मेळना हांगा आमकां. पण हे एरियाक पंचायती घेता ही कारापूर सरवण पंचायती घेता. पण ते कोणूच पळयना हांगा. हांगा कोणूच लक्ष घालिना. फाटले कितले दिसाचे नो प्रॉब्लेम आहा हांगा. हो जालो 1 वर्स जालें हांगा. आनी हो आतां सर्वीस रोड नासोच जालो. सर्वीस दिसात ना हांगा गार्बेज प्लांट जाला. हांगा गार्बेज प्लांट म्हणटा तशें हांगा गार्बेज प्लांट जाला. सर्वीस रोड तर हांगा कांयच म्हणपाचेंच ना. तुमी हेवटेन पळयता सगळे झाडां वाडला. फक्त आतां पंचायत फंड येता झाडां मारपाक. आतां ते खंय वयता खबर ना. आनी गार्बेजाक बी फंड येता. लास्ट टायम असेंब्लीन बी उलयले की गार्बेजाक आमी हे करतले ते अजून कांयच सांगना हांगा. फाटले 1 वर्साच्यान हांगा आमी हे प्रॉब्लेम हे करता सॉल्व करता. डिसीज बी जावपाचो भंय आहा तर. डिसीज तर एवरी टायम तुमी हेल्थटॅकान वचून पळया एवरी टायम वाटाचे आसात. डेंगू म्हणा मलेरिया म्हणा म्हयन्याक 2 तरी केसी आसात ते हेल्थ सेंटरान. तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड बेगींतल्या बेगीन कचरो क्लीन करपाचो आनी आमकां सर्वीस रोड मातसो क्लीन करून दिवपाचें. कित्याक आमकां सर्वीस यूज जाता हांगा. हांगा हेल्थटॅकाक वचपाक मातशें बरें पडटा. हेल्थ हॉस्पिटल आसा आमचें हांगा खुबशे हांगाच्यान प्रवासी हांगाच्यान वयता. आनी आमचो रोड सारको इनकम्प्लीट काम केल्लो आसा हांगा. आयल्याच्या जेन्ना काम जाला पळय हांगा अर्दोच इतकोच फक्त हे घातला हांगाच्यान तितकोच पर्यंत हॉट मिक्सिंग केला आनी बाकीले सगळे तशें सोडला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब